दर्शक हो विषय चर्चा अजी खूब जावंक शकता. ऑनरेबल मेंबराकूय ताजेर मागीर सजेशन दिवपाक येता. पण पेट बॉटल बॅन आसा पळय तो एका विशिष्ट एरियेन आसा. पेट बॉटल बॅन इज नॉट covered almost across Goa or will not be across Goa because that may not be possible. So PET bottle carrying is banned on Miramar Beach or these wildlife areas which we have specified. The rest of the areas PET bottle are not banned. It's a plastic carry bag which we are intending to ban over a period of 3 years. So during this period, all exercise of alternative and wherever if there is no replacement, that will be carried out. It won't be a sudden ban. It will be taking into consideration all the viewpoints which are emerging because there are some areas where you may not be able to ban it. So those areas may be permitted with certain thickness. So these aspects will be taken into consideration. Our intention is to ensure that major use of plastic. तूं आयज जर तूं देवळान गेलो देवळान तुका नाल्ल येता फुलां येता देव वो भट आनी फाटोफाट एक प्लास्टिकची पोती येता हातान तुज्या पातळ पोती नुस्तें बाजारान घेवपाक गेलो तीच पोती आसता. ह्यो सगळ्यो गजाली बॅन जावंक जाय. दीज आर द मोस्ट प्रॉब्लेम क्रिएटर. दे आर द वन्स वीच एक्चुअली चोक द गटर चोक एवरीथिंग. जनावरां खातात जनावरांच्या पोटान भितर हे आसा. त्यामुळे this is not an issue which can be dealt and discussed in 5 minutes or 10 minutes. We will ensure we are aware of problems of plastic. We are also aware that plastic is in some cases necessity. So taking both these into consideration, we will work out a clear policy which we will lay down before the House. Meantime, we are starting the process of cleaning up the garbage. I think there should be no different opinions on cleaning up. So that aspect we are starting. Banning part will take 3 years. We'll place before the House what is the policy, what is the idea, what are the concepts. आता मायकल लोबोक विचारूनी स्पीकर सर गव्हर्नमेंटान मॉनिटरिंग कम वर्किंग कमिटी अपॉइंट केल्ली आसा टू ओवरलूक दिस प्लास्टिक इश्यू. आता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज टेकिंग केअर ऑफ दिस. अमाउंट ऑफ 25,000 इज गिवन टू द पंचायत. Can the Minister of Environment specify or the Panchayat Minister can specify वो जो स्कीम दिल्ली आसा गव्हर्नमेंटान जी पंचायतीक आज पर्यंत युटिलायझेशन कितें जाला ना जाल्यार वेदर दिस स्कीम विल बी अमेंडेड सो इट कॅन बी रेग्युलरायज्ड और युटिलायज्ड प्रॉपरली टू बेनिफिट द टार्गेट वॉट वी आर लुकिंग एट. कित्याक स्कीम सगळी वता गव्हर्नमेंटा कडल्यान टू द पंचायत इट इज नॉट गोईंग अहेड. मायकल. Speaker sir, I represent a constituency where there is maximum concentration of shacks. It's also the place which is known worldwide and maximum number of tourists visit my constituency. Sir, my question is, has the Environment Ministry done the impact of PET plastic bottles and plastic from 0 to 500 meters in CRZ area in Kalangut constituency? Speaker sir, every day plastic bags with garbage are flung into Shikerim and Nerul river and Arpora river also. My question, what plans does the government have to see that such garbage with plastic is not thrown in these rivers? Whether the police department will be given charge to challan people using plastic in the beach area that is between 0 to 500 meters, which is very important because maximum number of garbage is created by plastic in the coastal belt. Thank you, Speaker sir. Yeah, Speaker sir, I just want to mention the House that there is biodegradable plastic available, a little extra amount. Why not use that? Very costly. But those who, because we can't do without plastic. Prices may come down if we use this. Shri Digambar Kamath. Speaker sir, Honorable Minister has given an assurance that she will start picking up garbage on priority at various places. My only request to Honorable Minister is, see, please when they come by plane or by train, the moment they come out of the station or the airport, the first hand impression is created about the city or the place by looking at the main roads they travel. So whether she will give priority to these areas by identifying that wherever tourists are traveling, the moment they enter the state, give first priority to those areas from there, because खूप कडेन रस्त्यार दोन्ही साइडीनी plastic system. I would request the Honorable. Speaker sir,
priority will definitely be given to the touristic areas, and like I said before, the enforcing mechanism would be penalty driven, so as to make it a deterrent to ensure compliance. फुडलो प्रश्न श्री मोविन बुदिनो. Sir, I may be permitted to ask question number 2B. Reply is as per cyclostyle. Speaker sir, Anga Uttar. For 1 minute. In 2C, that is 12.5 crores is per month. That is because 1,000 rupees is per month. They have not specified. It is per month. Go ahead. Yeah. Speaker sir, 2B, if you look at the answer, in the very first starting of the answer, there are no illegal mines operating in Goa. However, as and when unauthorized extraction is noticed, action is initiated against defaulters. Okay, I will stop at that. You look at the ending D. Government is framing new rules for prevention of illegal mining in the state. Speaker sir, everybody knows in this August House, illegal miningaचेर कितलो डिबेट जाला, कितें कितें चर्चा जाला, आणि आमचे मान्य मुखेलमंत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसतना सुद्धा कितले व्हडल्या प्रमाणान इल्लीगल मायनिंगाचे वयर काडला. आणि म्हाका याद जाता इवन एक PSC सुद्धा प्रेजेंट करपाचे आसले, प्रेजेंट करूना, 30,000 crore वयर लॉस आहा म्हणून सांगिल्ले. आता हे उत्तर प्रमाणे जे हांगा इल्लीगल एक्सट्रॅक्शन म्हणून हांव समजता केला, इट इज नॉट मोर दॅन 6 crores what it is showing. That means, and as per this answer, there are no illegal mines operating in Goa. म्हणजे आमचे इल्लीगल मायनिंगूच ना गोंयान. हे कितें बदल जाले म्हाका जाणा जावपा जाय. आनी हो उत्तर सारको आहा जाल्यार आख्खे गोंयान चर्चा जाता. आमकां वास्को मुर्मुगांव पयर आमी हांगा चर्चा केला, उदक येना, कित्याक 17 कितें मायन्स सगळे ते सिल्ट वचोन आमचे सेलावलीं ब्लॉक जाला. शेतां रोवपा मेळना. ड्रिंकिंग वॉटर, ग्राउंड वॉटर रिसोर्सीस एफेक्ट जाता, कित्याक बिलो द वॉटर टेबल सुद्धा मायनिंग चालू आसा. आनी उत्तराचेर हांव मातशें सरप्रायज आसा. मान्य मुख्यमंत्र्यान हें क्लॅरिफाय करचें. स्पीकर सर, न्यू रुल्स आनी न्यू पॉलिसी ह्या हावजान आमी दवरतले. जी हावजान दवरतकच मागीर मेंबर जे सांगता त्या गजालींच्या बऱ्याचशा गजालींचे उत्तर त्या पॉलिसीन मेळटले. ती पॉलिसी दवरतकच 30 दीस ओपन आसतली. काही जाणांनी आमची पॉलिसी ऑलरेडी आपणेच ठरयली. हांवें हेडलायनी सुद्दां वाचल्यो. ते हेडलायनी वाचतकच हांवूच अजाप. म्हणजे जी गजाल म्हाकाच खबर ना ती गजाल काही जाणांक कशी कळ्ळी. मागीर तांच्यांनी हें ठरयलें की आमी फाटीं पांय घेतलो म्हणून. आमी कांयच करूं ना. हाजी पॉलिसीचेर डिस्कशन चालू आहा, वेगवेगळ्या विशयाचेर पॉयंट चालू आहा. ह्या हावजान हांव इतलें एश्युरन्स दिता की मायनिंगच्या ड्राफ्ट पॉलिसी, फायनल पॉलिसी न्हय, ड्राफ्ट पॉलिसी हाजो अर्थ ती फायनल जाली अशी न्हय. एक मनीस सगळ्यो गजाली परफेक्ट करूंक शकना म्हणूनच ड्राफ्ट पॉलिसी दवरता. ड्राफ्ट पॉलिसी 25 दिसांक उगडी आसतली, 25 किंवा 30 दिसांक. आनी ती जातकच एक 7 दिसां भितर फायनल पॉलिसी डिक्लेअर जातली. जातून भितर उदकाचें पॉल्युशन, कारण हांवूच स्वता आरडटालो. हे आयचे पेपराचेर हेडलायन येता ती दर इलेक्शना, दर हाका एसेंब्लीक आय हॅव रेज द इशू. इट इज अ व्हेरी सिरियस इशू. आय एग्री विथ इट, बट अनलेस देर इज अ पॉलिसी वी कॅनॉट stop it. So for stopping that rules and policy, because I have not finalized the rules, only because if I put up a policy and finalize a policy, the rule should not be required to be amended thereafter. जे रूल आसा पळय ते पॉलिसी बरोबर इन ट्यून आसूंक जाय. आनी त्यामुळे ड्राफ्ट रूल तयार केल्या, पण नोटिफाय पॉलिसी जातकूच जातले. ह्या रुल्सांचेर ट्रान्सपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ मायन एज वेल एज डंपिंग विल बी रेग्युलेटेड. As far as illegal mining is concerned, ते शब्दामुळे ताणें तुका तशें उत्तर दिलां. इल्लीगल मायनिंग हो विशय गोंयांत कमी आहा. जें आसा पळय तें इल्लीगल डंप हँडलिंग. वॉट वॉज हॅपनिंग वॉज डंप वीच वर लाईंग वेर इल्लीगली हँडल्ड, एंड वी हॅव टेकन अ डिसिजन टू अपॉइंट चार्टर्ड accountants, team of chartered accountants, for which the names will be taken from the Chartered Accountant Association. They will be asked to audit for last 5-6 years
all exports vis-a-vis mines extraction. So तातूंत भितर काही गजाली कळटात, काही गजाली एक्सपोज जाल्ले आसा, एक्शन हॅज बीन इनिशिएटेड अगेन्स्ट देम, बट काही गोष्टी आसा त्यो सारक्यो मॅच करच्यो पडटल्यो. And currently what is available in the department, manpower or knowledge or information, may not be adequate. So we are putting in professional teams into the field. Moment the policy is finalized, all these actions will simultaneously, because they will be all very clearly spelled out in the policy. Speaker sir, एक स्पष्ट आसा हांगा सारकें. हांवें कितें प्रश्न विचारला, म्हाका कितें उत्तर जाय तें. एक माननीय मुखेलमंत्री उलयता की मायनिंग पॉलिसी हाडटा आनी हे सेशन जावच्या आदीं हाडटा, घडी 1 म्हयनो डिले जावपाक शकता. म्हाका विश्वास आसा मुखेलमंत्री मायनिंग पॉलिसी हाडटलो, म्हणजे फुडारा तरी घडी इल्लीगल मायनिंग तो जावपाक दिवपा ना, तरी एक विश्वास दवरया. म्हाजो प्रश्न सारको स्पश्ट आसा. गेल्या 5 वर्सां जे इतली बॉब जातली, बॉम्बाबोब जाल्ली, आमी ते सायडीन आसले ते हे सायडीन पावले. हांव म्हणटा हांगाच आसलो हेच सायडीन, हांव हिंगाच आहा. पूण हांव कितें म्हणटा, ते सायडीन आहा ते सायडीन पावले, हे सायडीन ते सायडीन पावले. आनी एक मेन विशय म्हळ्यार इल्लीगल मायनिंग. हे उत्तराचेर अशें जाता की इल्लीगल मायनिंगूच गोंयांत ना, कोणूच इन्वॉल्व ना, आनी तो पीएससी रिपोर्ट हिंग गेलो, बाकीचे कितें गेले. एक मिनिट तोच उत्तर दिता. आनी हांव एक स्पश्टपणे सांगपाक सोदता, आय एम नॉट एगेन्स्ट लिगल मायनिंग, आय एम नॉट एगेन्स्ट सस्टेनेबल मायनिंग. हांवें एक स्टँड हांगा सदां घेतलेलो आसा. मायन म्हळ्यार इट इज द नॅचरल रिसोर्स ऑफ द स्टेट. It belongs to the people of the state of Goa. Even central government एक policy हाडटा, 26% will go to the stakeholders, local villages in other states to the tribal. Sharing जावपाक जाय, ते लोकांकूय बेनिफिट मेळपाक जाय. हांगा थोडे जाण जोडटा, उदक काबार करता, ग्राउंड वॉटर काबार करता, आनी स्टेटी कितें मेळटा, लोकांक कितें मेळटा, धूल खावपाचो, रस्त्यान वयताना दोड्यान हें पडपाचें. म्हाजो तो उत्तर आसा. आनी जे लोक इल्लिगलान घुसलेले आसले आणि 30,000 वयर तुमच्याच रिपोर्ट प्रमाणे काय तो रिपोर्ट सारको नाशिल्लो. परफेक्ट रिपोर्टाक कांयच चुकूंक ना. वर्ड चुकले. इल्लीगल मायनिंग म्हणला. गोंयच्यो ज्यो पळय ऑपरेटीव मायन्स आहा त्यो सगळ्यो लिगली चलता. देर आर इरेग्युलरिटीज. इल्लीगल जे पळय एक्सट्रॅक्शन आशिल्ले ओर, तो उलयता ती इल्लीगल ओर. देर इज अ इल्लीगल ओर. इफ युअर क्वेश्चन वॉज इल्लीगल ओर, द रिप्लाय वॉज स्पीकर सर, वन शुड नॉट मायनिंग म्हणला. मान्य मुखेलमंत्री, वी शुड नॉट प्ले बिहाइंड टेक्निकॅलिटीज ऑफ वर्ड्स. इट इज व्हेरी क्लियर. हांव कितें उत्तर विचारपाक सोदता तें, बिकॉज इट कन्सर्न्स ऑल ऑफ अस. Because even you were very much concerned, he was very much concerned. And my simple thing is, the concern should be there. We should see that future illegal mining does not take place. आमी असती परिस्थिती हाडपा जायना की ड्रिंकिंग वॉटर सुद्धा आमकां गोंयांत मेळना. ही परिस्थिती जाला. हांव सांगता तें उत्तर पूर्णपणे आयकचें. जें गोंयांत जाला पळय गेल्या 5-6 वर्सां भितर ओर एक्सपोर्ट जाला, तो इल्लीगल ओर एक्सपोर्ट जाला. ओर इज इल्लीगल. मायनिंग इज अ प्रोसेस. ताज्या खातीर लीज आसता. ती लिजीक परमिशन दिली जाल्यार दॅट लीज बिकम्स अ लिगल मायनिंग. उत्तर मेळ्ळा तें त्या हाजेर मेळ्ळा. ताणें म्हाका जर तूं ओर एक्सट्रॅक्ट केला किंवा ओर एक्सपोर्ट केला म्हणून विचारलेलो इल्लीगल, जाल्यार म्हज्या पीएससी कमिटीन जे रिपोर्ट आसा पळय त्यो भितर इल्लीगल परमिशन्स आसा आनी ओर एक्सपोर्टेड इन एक्सेस ऑफ लीगल एक्सट्रॅक्शन आसा. लीगल एक्सट्रॅक्शन जाला ताज्या पलीकडे डंप आसा. फॉर एक्झाम्पल, दॅट प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड एज मायनिंग. दॅट प्रोसेस डंप हँडलिंग जालो तो. सो मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द एक्सपोर्ट विच हॅज टेकन प्लेस इल्लीगल, जाका तूं इल्लीगल ओर म्हणटा. हांव मायनिंग शब्द वापरना. ओर यस, देर इज इल्लीगल ओर. म्हाका हय म्हणपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. तूं अते बशिल्लो एक स्टेप फाटीं पावला, हांगा बसलेलो थंय पावला, थंय बसलेलो थंय पावला. म्हाका सगळें इल्लीगल म्हणपाक सोंपें. फक्त टेक्निकली इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ इल्लीगल मायनिंग. देर इज अ इल्लीगल ओर हँडलिंग. अँड ऑलमोस्ट म्हाका दिसता जवळ जवळ म्हज्या हाज्या प्रमाणे वर्साक 4 ते 5 मिलियन टन ओर जो एक्सपोर्ट जातालो ताका लिगल सोर्स नाशिल्लो. त्यामुळे दीस aspect will have to be checked by people who can actually match the figures. That is why I said by this month end when we put the policies, simultaneously we will put in teams of chartered accountants who will scrutinize every returns and for last 5 years and find out